नमस्कार. एडोनच्या आयच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या बरोबर आसात भाजपाचे फुडारी आणि सांगेचे आमदार सुभाषबाब फळदेसाय. आणि म्हाका दिसता फाटली एक म्हयनो ते बऱ्या कारणां परस वायट कारणां भितर सामकी बातमी येत रावली आनी ताका लागून ताई स्पश्टीकरण दितात. ती मागीर मारपाची घडणूक जावं, सायबरेजीची स्कॅमाचे आरोप जावं, सो ह्या सगळ्या गजालींची आमी तांचे बरोबर चर्चा करतले. आणि तुम्ही आयले दिल्ली सावन तुम्ही पत्रकार परिषद घेतली आणि मागीर तुम्ही अकस्मात सामके मिडियाचेर पिकार झाले. कित्याक पिकार झाले? दिल्ली कितें जालें तें मागीर पळोवया, पण पिकार कित्याक झाले? हांव जेन्ना प्रमोद बाब तुका खबर आसा की जेन्ना हो दिल्लीक इन्सिडेंट जालो म्हणून तुम्ही कथीत केलो आणि म्हाका एक फोन आयलो प्रुडंटांतल्यान की खरी गजाल कितें फट गजाल कितें हें सादारण 9:30 सुमार 18 तारखेर 9:30 सुमार कळ्ळें न्ही. आनीक टीव्हीचेर ब्रेकिंग न्यूज तुमच्या चॅनलाचेर न्हय तर बाकीच्या चॅनलांच्या कडच्यान म्हाका फोन येवपाक लागले. हांव म्हणलें हांव हांगा आसा, कळ्ळें न्ही. राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टीचे हें आशिल्लें. ह्या अधिवेशना भितर आसतना म्हाका फोन येवपाक लागता तेन्ना हांवें तुमकां फोन केलो की तुमचे न्यूज हाजेर ब्रेकिंग न्यूज कितें येतात ते तुमी स्टॉप करपाक जाय, कारण हांव सुखरूप सही सलामत खंय आसा आनी असो प्रकार कांयच घडलो ना. हांवें म्हजी मेसेजय दिली. बरोबर. एक गजाल ही चलयली. ताच्या नंतर हांवें सांगलें की म्हाका खबर आशिल्लें की हांव 2 दिसां खातीर गेल्लो. 19-20 हांव दिल्लीक रावपा आशिल्लो, कळ्ळें न्ही. 18-19-20 हो म्हजो कार्यक्रम आशिल्लो. तरी आसतना हांवें म्हणलें की हातूंत भितर मिडियाक स्पेक्युलेशन्स जातात, गोंयकार आनी बाकीचे हे सगळे म्हणजे बदनामी जाता म्हणून हांवें सांगलें की हांव इमिडिएटली हांव खंयचे फ्लायट मेळटा ते घेवन हांव गोंया भितर येता, सो दॅट आय कॅन प्रेझेंट माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिडिया आनी प्रेस. हांव जेन्ना पळय हांगा आयलो, एअरपोर्टाचेर आयलो, म्हजे एक स्वेटर आशिल्लें आनी वयर एक कॅप आशिल्लें. हे दोन्ही घालून आयला न्ही. कानटोपी म्हणल्यार अशें कानटोपी न्ही, ती कान पॅक नाशिल्ले. हांव तुमकां सांगता, कानटोपी म्हणटकच कान पॅक आनी हे सगळे अशें न्ही, मंकी कॅप आनी तुमी म्हणटा ते काय न्ही. ओके, एनीवे वॉट एव्हर इट इज, हांवें प्रेसाक थंय सांगलें की हांव अर्दवर भितर एअरपोर्टार तुमी जेन्ना पळय ते सगळे फोकस घेवन आशिल्ले, हांवें प्रेसाक सांगलें तुम्ही हांगा ह्या वर्णाच्या आवाजान आणि बाकीच्या सगळ्या घाई गडबडीक तुम्ही सारखे सविस्तर वृत्त छापपाक शकचे ना. हांव तुमकां अर्दवरा भितर लुसोफोनियाच्या प्रेस रुमा भितर येवन तुमकां हांव म्हजी मुलाखत दिता आनी तुमकां खंयच्या पोझिशनांतल्यान खंयच्या एंगलांतल्यान फोटो घेवपाक जाय ते तुमी घेयात, कळ्ळें न्ही. हांव तशें केलें. आयलो, घरा कडेन गेलो ना, एअरपोर्टा वेल्यान लुसोफोनिया स्टेडियमाचेर आयलो, भितर आयलो, प्रेसाक सगळे आफोवन हाडले. सगळे तरेन तुमचे तर चॅनलान सामके तेकोन 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 घुवणान सगळे तरेचे कितें करपाचे सगळे फोटोग्राफी एंगलांतल्यान घेतले, लागीं तेकोन. हांवें म्हणलें सामके तेकोन पसून मारा, म्हाका खंयच्यान काडटा तशें काडत, कळ्ळें न्ही. सगळें जालें. हांव इतकेंच म्हणटा, तरी आसतना दुसऱ्या दिसाच्या पेपराचेर सगळे रक्तरंजीत बातम्यो कित्याक म्हाका सांगा पळोवया. हांव लिपून रावलो ना. तुमी फक्त ते मंकी कॅप घालून चकवले आणि पोवारा केला आणि हे कित्याक. हांव अरे अर्दवरा नंतर तुमचे समोर आयला आसा आनी अर्दवर जर गेले जर जायत तातूंतल्यान आभाळ कोसळना आणि त्याच्या नंतर तुमच्या मुखार आयलो, सगळे स्पश्टीकरण दिले. म्हजें इतकेंच की म्हजें स्पश्टीकरण छापच्या परस तुम्ही ते कशे चकवले आणि कसा पोबारा केला ह्या विमानतळावेली गोष्टी सांगतात. हांव जेन्ना तुमकां समक्ष सांगता की तुमकां खंयच्या एंगलांतल्यान काडपाक जाय ते तुम्ही काय व्हडलेशे हायलायट केले ना. नाव जस्ट फॉर आर्ग्युमेंट सेक जेन्ना सकाळी तुम्ही उलयले, सकाळी तुम्ही फोन केला, तुम्ही उलयले आणि दॅट वॉज अ व्हेरी नाईस थिंग. आय विल से दॅट की कारण इमिजिएटली तुम्ही सांगले की बाबा अशी 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 अशी. द फर्स्ट सस्पिशन दॅट केम इन टू एव्हरीबडीज माइंड की जेन्ना तुम्ही फोन केला, तुम्ही तुमचे क्लियर कट स्टेटमेंट आशिल्ले सुभाष फळदेसाय कांयच जालें ना, सुभाष फळदेसाय सुखरूप आसा. जालें कितें की सांजे जेन्ना तुम्ही आयले तेन्ना लक्षात आयलें की तुमकां टाके पडल्यात म्हणून. सकाळी जेन्ना तुम्ही म्हणतात की आपण सुखरूप आसा आणि सांजे जेन्ना तुम्ही तुमकां हांव अजून सांगता इंजरी आसा तेन्ना तुम्ही ते टाके पडल्या म्हणटा न्ही, अजून म्हणजे हे घेयात, कळ्ळें न्ही. टाके पडलेले मनीस एक त्या दिसाक तुम्ही पसून काडले जर जाय एक स्क्रॅच जाल्लो हो दाखयला हांवें. टाके पडलेले मनीस म्हाका सांगा पळोवया, टाके इंजरी जाल्ली हांवें ना म्हणून सांगलें ना. त्या वेळार हांवें सांगला, हांवूय सांगता पळय. हांव जेन्ना फोनाचेर उलयतां जेन्ना हांव सांगता की म्हाका कितें तरी जाल्लें आसा आनी टाके न्ही जावं बाकीची मारहाण न्ही बाकीचे कांय ना,
हांगा म्हजे लोक फॅमिली असता हे असता आणि ही पयसुल्ल्यान हांवें बातमी दिवचे परस हांव म्हज्या फॅमिली कडेन येतलो गोंयकारां मुखार येतलो म्हणून हांव जेन्ना येता पळय न्ही एक दीस गेलो ना तातूंत भितर खंय तरी प्रिंट जावपा खातीर नेक्स्ट डे प्रिंट जावपाचें त्या खातीर हांव प्रत्यक्ष हांगा आयलो ताचे पयलीं दुसऱ्या दिसाचे प्रिंट वचपाक जायना बाकीचे म्हणजे सोयऱ्यांक जावं बाकीचे चिंत जावपाक जायना हांव तुमकां कशें सांगतलो एखाद्या वेळ हांवें सांगलें जर जायत म्हज्या बायलेक पसून खरें दिसना आशिल्लें की खंय तरी कितें तरी जाला कळ्ळें न्ही अशें धरनाकात आनी हांवें तुमकां सांगलाय बी तें म्हाका याद आसा की बाकीच्या रिपोर्टांक तुमी पसून पळयात की खंय जालें ना असो पावस पडलो म्हणजे मास पांय हाजे स्टेप्साचेर धांवत येत आसतना पावसांतल्यान घसरला एक बोट म्हणजे बोटाच्या नाकूट वयर सरलेले आसा डोपराक मातशें खरचटला आनी तकले खरचटला म्हाका खबर ना की तुका सांगला हांव म्हणना पूण सांगला हांवें पूण ताजे हें व्हडलें जावपाक जायना कोण तरी चिंतेन रावपाक जायना म्हणून तुम्ही सकाळफुडें तुम्ही म्हणटात की मातशें रिजर्वड ओपिनियन दिलें हांवें आनी सांगलें हांवें की हांव तुमकां सांगलें न्ही हांव इमिडिएटली परत येता म्हणून हांगा कळ्ळें न्ही हांवें तेंय सांगलां की इमिडिएटली येता तो पर्यंत तरी तुमी होल्ड ऑन करात तुमची जी जीवघेणी स्पर्धा पळय जाली न्ही की कोण पयलीं कसो सारको गजाल सांगात पण हें जर सुभाष फळदेसाय जर निसरून पडलो ना हांव पडलोय ना फक्त एक पाय आफटला वंटीक खरचटला इतकेंच कळ्ळें न्ही पडपाचें न्ही आनी आयजय आसा म्हजे कडेन हें आसात कळ्ळें न्ही बोट उखललेलें तेंय आसा कळ्ळें न्ही तुमकां फोटोग्राफर जाय जाल्यार तेंय घ्या इन दॅट सिनारियो तुम्ही कितें म्हणटात की अकस्मात सामकें हें किरण कांदोळकार सुभाष फळदेसाय झगडी खंयच्यान सुरू जाली म्हाका हे सगळे म्हाका दिसता की विरोधकांचे कारस्थान हांव तुका तुजी कितें वायटपणां सांग ना प्रमोद हांव एकच सांगता हे म्हजें वायटपण कोणा कडेन कांय सामकें तेच म्हणटा म्हजें वायटपण काय ना बरोबर किरण कांदोळकराक ट्रॅप करपाक फ्रेम केल्ली तातूंत भितर म्हाका बसयला हांव दुसरी गजाल हांव एक सांगता तुकाच कित्याक हो इन्सिडंट कोइन्सिडंट न्ही हॉस्पिटलान वचून थंय टेप मारली किंवा एक्सरे काडलो हो इन्सिडंट कितें जावपाक खंय कशें बसतलें कळ्ळें न्ही हातूंतल्यान केलें हे म्हजे खातीर न्ही हांव म्हाका खबर आसा कारण म्हजे दोन मुद्दे हांव एक सांगता एक ताचे पयलीं हांव तुका सांगता सीसीटीव्ही तुम्ही घेवपाक शकतात खंयच्योय घेवपाक शकतात किरण कांदोळकरा बरोबर हांव जर बसला म्हणून जर खंय दाखयले जर जायत त्या दिसाक जेवणाक हांव तांचे बरोबर नाशिल्लो एक गजाल लक्षांत दवरात हांव कितेंय पेड्यार करता इवन म्हणजे आमदारकी कळ्ळें न्ही हांव तुमकां सांगता इतकें कारण गोंयकारांकय कळपाक जाय किरण कांदोळ सीसीटीव्ही जर रातचे 3 पर्यंत हांव बसल्या म्हणून जर सीसीटीव्हीन 3 पर्यंत नाका एक इन्सिडंट दाखयात तुम्ही म्हाका एक फोटो जावं एक खंयचेय दाखयात किरण कांदोळकरा बरोबर बसला बाटली घेवन बसला ग्लास बाटली सोडात कांयच नाका डिस्कशनाक बसून बसलाच म्हणून दाखयात कळ्ळें न्ही दिस इज माय चॅलेंज कळ्ळें ना जाल्यार तुमी कितें म्हणटात हे जे न्यूज करून म्हजी बदनामी केला न्ही ताजेर कितें मिडियाचे कितें किंवा उलोवपी आणि तुम्ही म्हणटात समजा फाल्यां खंयच्यान तरी विरोधकांनी हाडले फुटेज बिटेज हाडली कितें नका करपाक हय एक्झॅक्टली हांव तें सांगता पण म्हाका सांगात म्हाका एक गजाल कळना म्हाका एक गजाल कळना कितें आतां विरोधकांनी तुमी केलें म्हणटात बरें किरण कांदोळकार ओके किरण कांदोळकाराचे मे बी कांय विरोधक आसतले तांकां मदीं असो राग येता किरण कांदोळकराचो अकस्मात ते मातशें काचाबूल बिचाबूल जाता तुका मदीं घालपाचें कारण कितें म्हाका हेंच एक अजाप जाता की हांव ना एक मदीं घालपाचें कारण कितें ती सगळी फ्रेम केल्ली आसा कोणाचो फोटो बसोवपाचो आनी किरणा बरोबर खंय लागतलो कारण ताजे नंतर खंय तरी जखम म्हाका सापडला ही जखम खंयच्यान जावपाक शकता किंवा अशे तरेन लोकांक पडटलें दुसरे दीस तुम्ही म्हणटात की पयलीं तुका जखम जाली आनी ताजे उपरांत तांणी ठरयलें की हाजेर आमी एक एक तुमकां सांगपाक शकता ना जखम जावची न्ही मागीर किरण कांदोळकरा आतां आनी एक 5-6 दिसां भितर रिपोर्ट येतले किरण कांदोळकराचे हांवें सांगलें की थंय फोन कॉल्स येतालो तो खंयच्या रुमाक रावता खंयची हाची चवकशी करपाची जी गरज आसा ताका थंयच्यान व्हरपाचो ताका खंय तरी प्लॅन करपाचो ह्यो गोश्टी आसताल्यो 2-3 लोक येवन कावंटराचेर विचारून गेल्यात की तो खंयच्या रुमान रावता ह्यो गोश्टी घडलेल्यो आसात कित्याक लागून हें कित्याक म्हाका खबर ना ताजे कोणी वैयक्तीक दुश्मनी आसा तातूंत भितर हांव काय किरण कांदोळकराचो सामकें डेली उठून भोंवपाचो आनी किरण कांदोळकरा बरोबर म्हजे तशे संबंदय ना ज्या जाग्यार आमी खंय एकठांय येवपाचे कळ्ळें न्ही किरण कांदोळकरा बरोबर म्हजे संबंदय ना एखादे वेळ किरण कांदोळकराची ही सगळी चलत आसा ताजेर ही इज इन कॉन्ट्रोवर्सी ताजे दुस्मान एनिमिटी खंय कोणा कडेन खंयचे धंद्या बाबत खंयचे कशें कित्या बद्दल म्हाका कांयच खबर ना कळ्ळें न्ही राजकीय आसतले जावं सामाजीक आसतले जे ताजे दुश्मन
एक निळकंठ तो म्हणटा निळकंठ हळणकर कोण म्हाका खबर ना हळणकर जो पयलींचो आमदार तो ताका बुडोवन जिखून आयिल्लो आसा एखादे वेळ असले कॉन्ट्रोवर्सी भितर घालपाचो परत एक फावटी आरोप करपाचो एक 2-3 गजाली म्हाका फ्रेम करपाच्यो हांव सांगता आयज हांव सगळ्यांच्यानी कमी म्हणजे लीड आसा पळय न्ही सांग्यार ती सगळ्यांच्यानी कमी आशिल्ली 482 ही लीड घेवन आयिल्लो आयज सांग्या वेल्यान जेन्ना सरदार पटेलाची रन फॉर युनिटी दौड जाली न्ही सांग्याच्यानी हायेस्ट हे मेळ्ळे आसात पार्टिसिपेशन परच्या मोदीच्या सभे भितर सगळ्यांच्यानी हायेस्ट सांगे हो सगळ्यांच्यानी लास्ट मतदारसंघ सगळ्यांचे पयसुल्लो मतदारसंघ त्या मतदारसंघातल्यान हायेस्ट जर संख्या आसा जर जाय ती सांग्या वेल्यान आयिल्ली आसा तूं कितें म्हणटास तुगेले विरोधक आणि किरण कांदोळकराचे विरोधक एक जाले आणि तांणी एक येद्दी व्हडली कॉन्स्पिरसी थियरी तयार केली कॉन्स्पिरसी मागीर जाल्या एक्ट कोणी मूळ पडट तेन्ना खंय तरी एक पडटा आनी ताका फाटेक फूट पडटा आतां होच चान्स घेवया तुका सांगता पळय कुराड घेवन हांवें एक स्टोरी आयकल्ली देव बसून कुराड घेवन कोणी मारपाक आयलो जर जायत देव ताका भिता आनी देव सांगता त्या पुजाऱ्याक तूं ताजेर आवाळे घालून दवर तो फाल्यां सकाळी आपल्या मारपाक येतलो सद्दां उठून आपल्या कुराड घेवन मारपाक भितर येता त्या आवाळ्याचेर घसरतकच देव ताजेर पांय दिता कळ्ळें न्ही ही जेन्ना खंय तरी स्पेस मेळ्ळो तातूंत भितर म्हाकाय एकोमोडेट करपाक मेळटा हांवें काँग्रेसीन 3 फावटी थी मिटिंगो घेतल्यो 3 फावटीक हजार लोकांची तांणी जेवणाची वेवस्था केली पण 3 फावटीक 10 वयर तांकां लोक मेळ्ळे ना तुम्ही सांगतात की ही राजकीय षडयंत्र आसा ही कॉन्स्पिरसी थियरी खंयच्या पॉयंटाक सुरू जाली तूं निसर्तगीर सुरू जाली काय तुका हॉस्पिटलांत व्हरता सुरू जाली कळटलें तुजी एनालिसीस कितें ती दुसरे दीस सकाळ फुडें कॉमेस जावपाक शकता कळ्ळें न्ही म्हाका कशें कोण कॉन्स्पिरन्सी सुरू करता न्ही म्हाका मातूय दुबावूय नाशिल्लो कळ्ळें न्ही कशें जातलें म्हणटें म्हाका जेन्ना 9 फोन येवपाक लागले न्ही म्हाका एक गोश्ट कळना की इतके म्हणजे शर्ट एक दाखयलो खंय तो राष्ट्रवादीन हे दाखयलो शर्ट तो एक शर्ट दाखयला शर्ट आसा शर्टाचेर तो शर्ट आसपाक शकना तूं म्हाका एक खंयचो विदाउट कॉलर हांव घालून भोंवता न्ही केन्नाय म्हाका तुगेले कुर्ता तसलो सर ना कुर्ता असेंब्ली घालता पयला कुर्ता मागीर त्या टाइप त्या स्टायलीचो शर्ट एब्सोल्युटली तू पळयले जर जाय असेंब्लीक पयला एक फावटी लेडीज टॉप तू इट इज लेडीज टॉप इट इज अ लेडीज टॉप यू केन्नाय कंपेअर कर दाखयता हांव कुर्ता ताका हे कॉलरच ना हांवें बारीक पळयला एक्सपांड करून पळयला ताका हे कॉलर हांव केन्नाच असो सादर बेश्टे तरी कॉलर आसतले कुर्ताचे कॉलर आसता तेजे ते कुर्ताचे कॉलर ना इट इज विदाउट कॉलर आनी इट इज अ लेडीज कुर्ता तूं पळयला एक गोष्ट लक्षांत दवर जेन्ना म्हाका म्हणटा हांगच्यान अजून पर्यंत खर्चटलेले हांगा आसा कळ्ळें न्ही हांगा खर्चटलें जाल्यार तुमी पोटाचेर दाखयतात हांगच्यान रगत येवपाक जाय न्ही नॅक क्लीन आसा कळ्ळें न्ही हाचे सांगत चेस्टाच्या सकयल जाला म्हणजे तकली हातून आसपाक जाय पोटाक ती मार लागल्या नंतर हे येवपाक जाय न्ही सकयल कळ्ळें न्ही दुसरी गजाल आसा वो जे पळय ब्लड पळय आसा न्ही त्या ब्लडाचो कलर पळय तुमी पळया 10 मिनटां कुर्ता दवर कित्याचेर व्हायट कपड्याचेर घाल आनी ब्लड 10 मिनटाच्या नंतर फोटो काड तसले मेळटा म्हणटकच कोण तरी इतके व्हडले राती सारखे पॉवरफुल एनालिसिस आणि सारखे पॉवरफुल कित्याक लागून इन्व्हेस्टिगेशन सीआयडी स्टाईल जेन्ना म्हजेर जाला तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडलें म्हाका कळ्ळें न्ही 10 मिनटां भितर कोण फोटोग्राफर एखादे वेळ 10 मिनटांक मेळपाक शकता कळ्ळें न्ही आनी आयज तूं मुद्दाम पळय दाखयता उजवे सायडीन रक्ताचें हें आसा म्हणजे ह्या सायडीन पसून ह्या दावे सायडीन जखम जावं कितेंय जालें न्ही तेन्ना म्हणटा तकली फुटली ती उजव्या सायडीन आनी दावे सायडीन केलें कळ्ळें न्ही मुद्दाम पळया दाखयता दिस सीआयडी स्टाईल एनालिसिस केला हांव कित्याक लागून जाणा सगळ्यांचे फेसबुकाचेर आसा एनालायज करा इतके प्रेस कॉन्फरन्साक रिलीज केला इतके रेड हातून भितर इतके रेड ब्लड तूं घालून पळय दाखयता 5 मिनटांनी ब्लडाचो कलर चेंज जाता कळ्ळें दिस इज वॉट हांव कितें सांगपाक शकता कित्याक लागून केलें कशें केलें एखाद वेळ म्हजी जी राजकीय कार्यक्रम आयज म्हजे कडेन पक्षाच्यो जबाबदाऱ्यो खुबश्यो मोठ्यो जबाबदाऱ्यो कांय पॉलिटिशियन सांगतात दिस इज जस्ट तुमकां हें करपा खातीर सो तुमकां लक्षांत येतलें कशें आसतें ते म्हणटात की आमी कांय दोतोरा कडेन उलयले दोतोर म्हणटात की जर मनीस असो निसरलो जाल्यार हो तसो मार बसपाक